विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोक कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कथालोकांतू हांव बस्ती शोभा शेणे एक काणी सांगता. काणये नांव चूरमुंड्या वांटो म्हणून. एक गांवांतू एक बामूण आनी बायल आशिल्लींची. बामणाक एक आंगडेस तो व्यार करता आशिल्लो. दोगय भारी पिट्टाशी. पिट्टाश म्हळ्यार कळवा तांकां दुड्ड खर्चूच म्हळ्यार नज. लाय कोण रांदप कोण खायशनाची, लाय कावंगाल घालयशनाची, दुड्ड ಒಟ್ಟು करची मात्र प्रीती. एक दिवस दोगांकय चूर मुंड खावका म्हूण आशें जाता. बामणू बायलेले सांगता, तूं म्हाका चूर मुंड करूं कसो सामान जाय म्हणू पट्टी बरोवन दी, तूं पांय चूर मुंड करून दी, आमी खावया म्हूण म्हणटा. बायल जायत म्हणटा, कितली काळ जाली आमी गोडशी खायनाशी म्हूण म्हणटा. आनी ती पट्टी बरयता. चूर मुंड करूंक गांवची पीठ, साखर, तूप, एळू, द्राक्ष आनी काजू बी जावका म्हूण सांगता. बामणूच न्हू हें पुराय सामान घेवन बायलेल्या हाड दिता आनी लायको न्हू चूर मुंड करी. हांव वांगडी दुखून येतना तूं एकली बिणी खावन बेसूं नका म्हूण सांगून वता. बामणान वता बायल रान्नीर कायली दवरता, तूप घालता आनी तें होवन जातरी गंवा पीठ घाल न्हू सान उज्जारी तांबडे कोन्न भाजयता. त्या भाजूच वेळेरी घरा भरी घम 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 परमोळू. ताजे मागीर तिगेल्या मिक्सर ना साखरे पिट्टी करूंक दुड्ड खर्चुका नवे. ती दांत्यानची साखर नय कोन्न पिट्टी करता, एळू झाडान पिट्टी करता, तुप्पान तूं काजू बी आनी द्राक्ष भाजयता आनी हें पुरा ಒಟ್ಟು करून हडोड 3 उंड करून दवरता. अशाण बामणा आंगडी बशिल्ली तावळी एकू हुस्को बायल बिणी म्हाका सोणू चूर मुंड खायशना नवे म्हणून. सांजी जाली की तो वग्गी घरा येता आनी खंयच चूर मुंडो म्हूण म्हणटा. बायल दाखयता पळय 3 चूर मुंड जाला आनी तूं दोनी म्हाका एक तुक्का म्हूण म्हणटा. तेन्ना बामूण सांगता, तें कसो लेक हांव न्हू तुका चूर मुंड करूं सामान पुरा हाड दिल्लो, म्हाका दोनी तुका एक म्हूण सांगता. तेन्ना ती सांगता, रान्निल्या हुंसाणीक हूम गळोवन कश्ट पावन उंड केल्लो हांवें, म्हाका दोनी तुका एक म्हूण सांगता. अशी तांकां दोग जनाकय म्हाका दोनी म्हूण मस्त वेळ चर्चा जाता. इकडे बामूण सांगता, आमी एक शर्त दवरया. चूर मुंड मदें दवर न्हू, आमी दोगांनी हेकडे आनी तेकडे बसचे. दोगांनी हल्लू नज उलोवच्या नज. कोण सुरवें उलयता तांणी सोलवलींची तांकां एक उंडो, मागीर उलयलेल्याक 2 उंडो म्हूण सांगता. दोगय भयंकर हटा मनशां जायत म्हूण ओपताची आनी मदें चूर मुंड दवरताची. हेकड बामणू हेकड बायल दोगय नुत चूर मुंड्या पळोवन बसताची. तशी रात्री जाल्ले, वेळ जाल्लो, मध्यरात्री जाल्ली. घराभर चूर मुंड्या परमोळ येतस एक विंदूर येता. विंद्राक हांकां पळयतना चिके भंय जाता. जाल्यार हालनी हालन तेल पळयतना आनी मनशां न्हय मुर्ती दिसता म्हूण लेकून ते लागीं येवन थोडो उंड खाता. तेदना एक माज्जर पळयता. विंद्रा धरचे खातीर माज्जर येता. विंदूर धांवता. तशी विंद्रा धरू म्हूण माजरान धांवडयतना तांणी अशी तशी धांवतना तांगेले दोगाल आंगार येत आनी मस्तपण तोडताची. जाल्यार हांनी हालन अशी बसताची. विंदूर माजराल दुखून चुकून घेवन धांवता. माज्जर थोडे उंड खाता. येदे वेळान एक मुये साल येता. तांणी हळू 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 येवन एकची चूर मुंड्याचे कुडको चूर चूर खातर वताची. जाल्यार हांनी हल्लनाची. तशीची फाल्ली जाल्ले, दनपार जाल्ले, सांज जाल्ली, उपास रात्री जाली. उपास फाल्ली जाल्ले, दनपार जाल्ले, रात्री जाली. उपास फाल्ले जाल्ले म्हळ्यार 3 दीस जातना वट्राच पुरा जन आश्चर्य जाता. हांनी दोगय 2 दीस दुखून दिसना ते. एक म्हणटारीक तांगेले स्वभाव थोडे गुतस कसो जाल्ला पळया म्हणून तांणी कंडेन दुखून निलकून पळयतना दोगय अशी बसल्यांची. तांणी लेखताची हांनी बशील कडेनच मोवन गेल्यांची म्हूण लेखताची. आनी पुरा गांवची केरी जन ಒಟ್ಟು करून येवन
घर भेतून भितर येताची. भितर आयल्यार हानी हालन अशी बसल्यांची. जाल्यार ना हांकां जीव आस. कसं जाल्ला हांकां? भौशा खंयचे भूत रिगला हांगेल आंगान तूं. एक मंत्रवादी आपोवन हाड्याची म्हूण म्हणटाची. मंत्रवादी येता, कसल मंत्र म्हणटा, तांगेल वयर उद्दाक तीर्थ फापुडता, विभूती घालता. जाल्यार हांनी हल्लनाची. तेन्ना आजी म्हणटा म्हाका एक वखद गोतो सांगता. म्हणटा ती वासरी दुखून एक कायलात हाडटा आनी रान्नी दवरून तांबडो करून तापयता आनी बायलेल हात्ता हाण दवरता. जाल्यार ती हल्लनाशी तो बसल्या. वपास व्हरून कायलें रान्नी दवरता आनी बामणाले हाडतना तो उठान बॉब मारता. म्हाका नाका म्हाका नाका म्हाका उंड नाका म्हाका उंड पुरो 2 उंड तीची खावो म्हूण म्हणटा. तांणी पुरो कसले म्हूण निमगिता. तेन्ना तो सांगता, पुरा काणी सांगता. हें आयकून जना पुरा जोर हांस येता. खंयचे नमुने हट तुमकां. अशी माजरान विंद्रान मुयेन खावन वतनाय इतली दुखी भोगुनी अशी हट करून बसल्यांची वे. तुमकां वांटो करून 1.5 उंड खावचें जायना आशिल्लें वे म्हूण सांगून तांगेल पिशी हटाक हांसून वताची. आयकली न्हू चेडवानो पिशी हटाची काणी. नमस्कार. आनी एक वरांतू आनी एक नव काणये ओटू मेळया.